त्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातक आमचे सोम्या मिरळटा मोलान तुका लागता चुकून गेल्ल्यो शिण्यो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातीव नासा भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेश्वरा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातक आमचे सोम्या मिरळता उडा मोलान तुका लागता. मगाच्या भाव भयणीनो सद्याकाळच्या 16व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचें आनी काळजाचें जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया. प्रते रितीन मणिपुरांत कस्टोनासच्या सर्व लोकां खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. आनी ह्या संदर्भार अर्गां आनी त्या सावन बसोत मिसपेटे ताफबी आनी जेस्मेंडोर सदवा कतार तांचेर ते बसोत विशेष करून मागता आसतना आमी समेस्तां बसोत मागया. सर फिरगस कुटुंबाच्या त्या सावा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोगाच्यानो आज आमी सर क्रिस्ती बवार्थी सोम्याच्या जेवणान वांटेली जावंक देवतेपरांत सांगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती बऱ्या आनी वायटा मदें बऱ्याचो पोस्ट करून देवाचे राजबंद्या म्हणलो संदेश दिता. आधुनीक संवसारांत वायट सडीत रितीन मनशाचेर प्रभाव घालचे आमकां पळोवंक मेळटा. बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजूंक कश्ट मारतात. देखून बऱ्या जिविताची विंसवण करून देवाच्या उतराक वेंगून देवाचे राजबंदचे तेवशी आमचे जिवीत रुपीत करूंक गरज आसची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बरें आनी वायट आमच्या मदें आसा. विसवण आमची. बरें विणतां तर बरें उरतलें वायट विणतां तर वायटाक आमी लेख दितले. देखून जिवीत वा मरण आमच्या हातांत आसा. आशिर्वाद आनी शिराप आमच्या हातांत आसा. जे आमी विणता त्या प्रमाणे आमकां सासणीक जिवीक फावो जातलें. जे विणता त्या प्रमाणे आमकां सगळें फावो जातलें. देखून आमची विसवण सारक्या रितीन करच्या दिशेन आमी वावरूंक आनी जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजा मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजान तांव दुख मोगसाणी मागतल्या मोगसाणी दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांका कुळका तूं पातक्यांका पोंगायलाय क्रिस्ताका कुळका आमचे गती विनती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांका कुळका सर्व पदवेदा दैवमची काकुळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राय सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका मागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे
शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया एक घडी परतोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजंखातीर मागया भोव कनवळ्या बापा आमच्या देवा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या कृपेच्या देण्यानी तांकां देख देख बर बाबार्थान बर वर्षान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जानवयाच्या पुस्तकांतले वाचप कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना तुवें आनी ती न्याय निर्णय करूंक नाय म्हण दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचे मोल सगळ्यांचे तुका आसा तें धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता लोक तुजे सर पदवीदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी तुजी वळख आसूनय उद्भाटन दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय पूण सक्तेन तूं बोवरतो जाल्यार मोवाळ्यान तूं नीत करताय आनी व्हड दयाळ्यान आमचेर अधिकार चलयताय कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय असले वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलें प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हणून तांकां दाखोवन दिलें पथकांचे प्रायोजीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हणून तुवें तांकां भरवसो दिलोय देवाचें उतारे देवा दुलोबानी कणवळो तूं देवा दुलोबानी कणवळो तूं देवा दुलोबानी कणवळो तुका उलो मारतेल्यांत दयामयेन भरलोलो म्हज्या मागण्याक कांदी सर्वेश्वरा म्हजे कालते विणोवणेक जाप दी तूं देवा दुलोबानी कणवळो सर्वेश्वरा तुका नमान करूंक सवराष्ट्रा मुखार सरतेली तुज्या पांयां पडून तुजें नांव वाखंतली कित्याक महोन्नत आनी महत्कार्यां चलयता तोच तूं एकलोच वै तूं एकलोच देव तूं देवा दुलोबानी कणवळो तूं देवा दुलोबानी कणवळो सा पावलन रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या
हास्का सुस्काराने विनंती करता आणि आमच्या अंतस्करणाचे गुटू जाणा असो तो देव आत्म्याची कुशीक कितें म्हणून जाणा, कित्याक आत्मो देवाचे कुशीक सरी जावं देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. देवाचें उतार हें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. बापा सर्गानी संसाराच्या दुनिया हांव तुका अर्गां दिता, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गुट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Alleluia, Alleluia, Alleluia. संस्कृती वर्तमान प्रकट करून जेवटाने काळीच तू पवित्र कर. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, भगवान मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गीचें राज्य अशें म्हूण येत एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें, पूण सक्कड न्हिदोन आसतना तांचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो. पालवी पुटोन कणसां येताना नेरी दिश्टी पडलो तवळ दनयाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, दनया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपल्लें न्ही, तर तांतूं नेर खंय तावन आयलो. दनयान जाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जाय हें, तर आमी वचून तो उमटून काण रास घालूं वे म्हणून वावराड्यांनी तांचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डितना सांगाताच तुमी गोवी बुड्डिशात. लुवण पर्यंत दोनी संगाता वाडोवन सोडा. लुवणे वेळार लुवतल्यांक हांव सांगतलो, पयलें नेर एकठांय कर आनी उज्यांत लावंक पेंड्यो बांदा, उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत बरा. आनी एक वपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गीचें राज एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवाच्या बिया बरी. निजाय कितें बी सर्व बियां प्रास ल्हान, पूण वाडटस सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या कांद्यांनी गोंठेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गीचें राज्य एक स्त्रीयेन 3 कळश्यो पिठांत बरसिल्ल्या कमिरे बरी. क्रमेण तें पीठ सगळें पुगलें. ह्यो सर्व संगती जेजून वपारींनी लोकां लागीं उलयलो. वपारी वेणे तांचे लागीं तो उलयनातलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफा सांगलें तें. वापारून हांव उलयतलो. संवसाराचे स्थापने तावन गुपीत आशिल्ल्यो संगती हांव परगट करतलो. तितल्यार लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शिश्य ताचे ससी येवन शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडून सांग म्हणून ताणें विचारी लागले. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी ओंपता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार संवसार, बरें बी म्हळ्यार राज्याचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपतलो दुस्मान देवसार, लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतलेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतले संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजान पातकाक ओडतल्या सकडांक कोटेपणी आदारतल्या समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आगट्यान उडयतले. तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त थंय. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, एक घडीभर दोळे धांपून आमी संवसाराचेर नदर घाली जाल्यार संवसारान मस्त संगती बऱ्यो आसात, मस्त संगती वायट आसात.
खोट्यो आसात, जायतें बरें आसा, जायतें खोटें आसा. आमी एक घडी बरें चिंतल्यार एक बरें खंय थावन आयलें. आमची सगळी जाप देवा थावन आयलें बरें. कित्याक म्हळ्यार संवसार आसतना देवान पयलो दीस, दुसरो दीस, तिसरो दीस, चवथो दीस, पांचवो दीस, सवो दीस आसतना देवाक पुरा बरें दिसलें, बरेंच देवार आसलें, वायट वचूं ना. पूण हें वायट खंय थावन आयलें. वायट कित्याक आयलें? वायट कित्याक देव वाडोवंक सोडटा? वायट करतल्यांक कित्याक देव दोरी लांब सोडटा? असलीं सावालां आमच्या मतीक तवळ तवळ येतात, तवळ तवळ येतात. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, खंडीत देवान सगळें बरें रचलें. देवान देवदूत रचले, तो लुसिफर खंय थावन आयलो. देवान आदाम आनी एवेक रचलें, ते खोटेपण खंय थावन आयलें, कायन खंय थावन आयलो. पळया संवसाराच्या रचने थावन आसा. हांगासर नेराची वपार जेजू सांगतना नेराची वपार आदल्या आयतारा उंपयांचे वपार आसले. एकलो गाद्या सोदोनी सगळी सोदोनी बरें बी वमता आनी नेर खंय थावन येता. ही मांव खंय थावन येता. एका आवय बापायक 6 जण पूत आसात, 3 जण भाव आपुरबाय आसा. एकलो खोटो म्हळ्यार खोटो खंय थावन आयलो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हाका सगळी जाप एकच, देव मनशांचो मोग करता. देव मनशांचो मोग करता. देवान मनशाक मोठी भितर दवरूंक आशेवंक ना. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार आदाम आनी एवेक देव रचता आनी म्हणटा वाडा आनी सडा संवसार बरा. भुमी वैकुंठांत तांकां दवरता, कळ्ळें. आनी तांकां तो म्हणटा त्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो. तुमी केलें जाल्यार मरतल्यात, पूण खावंकूच नजो म्हणून घट्ट रितीन फर्माण सांगूना. खावंक नजो, म्हज्या दृश्टीन तें खावंक नजो. केलें जाल्यार तूं मरतल्यात. चॉयस इज युअर्स. बापूय म्हणटा पुताक, तुवें तें रेव पार्टिकेचें म्हाका बरें दिसना. तुवें तें रेव पार्टिकेचें म्हाका बरें दिसना. वेते जाल्यार तुजी खुशी, तुजी खुशी. हांव कांय म्हणना, हांव कांय म्हणना. कित्याक ह्या बापायक पुताचो मोग आसा, मोग आसा. आनी हो पूत कितें करता, जायत बाबा वचना म्हणटा, क्रामेंट तो वेता, ती पुलिसांच्या हातांक सिरकता, कळ्ळें. पूण बापूय कितें करता, ताका सोडून हाडटा, सोडून हाडटा. घरांतलो भायर घालिना. सुखां धरलें, पापां धरलें. कित्याक ते बापायचो मोग. वेचीक पुताच्या वापारींत आमी स्पश्ट पळयता. वेचीक पुताच्या वापारींत बापाय लागीं झगडन बापायचो वास्तीचो वांटो घेवन कलवंतांचेर, कलवंतां मनीस जाणात तुमी, प्रद्वारींचेर तो होगडावन सगळी विबाड करून फाटी आयल्यार बापाय ताका वचून पुटलोवन धरता, उमो दिता, पयलींचो स्थानमान दिता. कित्याक म्हळ्यार बापायचो मोग. देवाचो मोगी मनशांक थोडे पोटी कितें करता म्हळ्यार वायटाक घाल. म्हळ्यार मनशांक एका रितीच्या कितें म्हणटा देव बांदपासान घालना. पळया जानवरांक आमी पळयलें जाल्यार, जानवरां पळयलें जाल्यार गाय मांस खाताय, गाय मांस खाताय, कांय ना, खावंकूच ना. देवान म्हणा तुवें खावंकूच नजो, खावंकूच नजो. एक सुणें आसा, सुणें पेटो आसा, तो मासी खाता, रांदय खाता, पूण सोरो पियेताय. दिये सोरो दिया ताका, पियेताय, पियेना. पिवंकूच नजो म्हणा देवान.
मन जातीक पूण मनशाक ताणें म्हणूं ना तुमचे मुखार हांव कितें दवरतां आशिर्वाद आनी शिराप तुमचे मदें हांव जिवीत आनी मरण दवरतां खंयचें जाय विंसा मन जातीक दवरूं ना न्हय मन जातीक तुजे मुखार आशिर्वाद आनी तुजे मुखार शिराप दवरूं ना तुजे मुखार जिवीत आनी मरण दवरूं ना ताणें बातेन तकायचें ताणें पेंड तकायचें फाल्यां सकाळीं बर्गर खाता म्हळ्यार जायना जावंक जायना गायन बर्गर खावंक जायना पूण आमी खावयेत कित्याक आमकां देवान स्वतंत्र दिलां पळया देखून ह्या खोटेपणाचें मूळ कारण स्वतंत्र खोटेपणाचें मूळ कारण आमकां दिल्लें फ्रिडम पूण तें फ्रिडम दिल्लें आमकां स्वतंत्र दिल्लें पातक न्ही पूण तें कितलें आमी वापरता तें गरजेचें एक बापूय म्हळें बापूय पुताक बरी अवकाश दिता बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिता जर तर थंय बरें गळसून मुखार वयता जाल्यार ताका सोडूलें पूण पाडाक तें वापरन नासाक वयता जाल्यार ती ताची सूख बापायची न्ही देखून आमचे मदें आमकां एक स्वतंत्र आसा देखून हो मनीस कितें करता ताचे स्वतंत्राचो दुरुपयोग करता दुरुपयोग बरें आसचेडे वायट विनता मोबायल बरें पाड मोबायल बरें पाड मोबायल बरें पाड कितें म्हणटात तूं बरें कितें म्हळ्यार मोबायल आयल्या उपरांत कितलें बरेंपण जालां म्हळ्यार खंयच्या परगांवांत आसल्यार अमेरिका आसल्यार तुवें सांगात जेवताना कितें जेवताय पळयत पळोवन उलयत पळोवन खावयेत तुका पयस आसा म्हूण बगना तूं घरांतून सुटलोय घरा पावता म्हणसर तुका फोनार उलोवन बसयेत पयलें तशें नासलें घरा गेलो मनीस फाटीं आयल्यार आयलो येना जाल्यार राखो रावचें आसलें 2-3 दीस मागीर कंप्लेंट करचें आसलें आतां तशें न्ही एक वस्त भायर पडली जाल्यार मोबायलार पक्का पास जालें एकामेकाच्या हात तूं गेलें आनी ती वस्त मेळ्ळ्यार मेळ्ळी एकलो मनीस नापेस जालो जाल्यार नापत्ते जालो जाल्यार मनशाक पडये लागी म्हणटा पक्का मॅसेज केली बारी बरें मोबायलार तुका खंयची इन्फॉर्मेशन जाय केद्या वेळा पावस येता केद्या वेळा वत आसा केद्या वेळा मोड आसा सगळें पळयत तुका गुर्तू ना त्यो संगती गुगला वचून विचारल्यार गुगल पुरा तुका सांगता बारी बरें सगळें बरें पयले एका काळार खंयचें पिक्चर पळयचें जाल्यार ती कॅसेटीची लायब्ररी आसताली न्ही लायब्ररी ती वचून कॅसेटी हाडीत जाल्ल्यो न्ही गे आनी ती कॅसेट्यो व्हडल्यो गुंच्यो कॅसेट्यो तांदूळ पंगस म्हणून त्यो 100 पटी हालोवन घालून ती सिरकतल्यो सामा आयक दिसनातल्यो सामा आतां हजारां पिक्चरां तुजे युट्यूबार आसात धर्माक पळयत तुवें सगळें बरें पूण मोबायल वापरची रीत तूं कशी करताय तें गरजेचें मोबायलान सर बरें आसा खोटें आसा मोबायलांत पळया थोडे पटी ॲड येतात राम्मी खेळचे ऑनलायन गेम खेळचे न्ही भुरग्यांक आकर्शण करचे गेम आसात पबजी आनी खंयचे बॉक्सिंगाचे थोडे गेम्स आसात 9वेच्या भुरग्यांक 8वेच्या भुरग्यांक रे सगळे थोडे पटी काल करतात पिसांतूर करतात शिकोवंक लायनात बगार हे खेळून कळ्ळें गे 60 मार्क्स मेळचेडे 8 मार्क्स मेळटात कोण कारण मोबायल कारण न्ही मोबायल तुज्या बोल्सांत आसा फाल्यां सकाळीं कान उडयल्यार ते बलदेन पडटा तोटान पडटा मोबायल कांय म्हणना तुवें वापरची रीत समाजांत सगळें आसा समाजांत मस्त बारां आसात रेस्टॉरंट आसात दर ये म्हणून आपयता ते तुका आपयता ते ना कोणी आपयना तुवें वचचें थंय तुवें वचून तुवें जिवीत पाड करचें थोडी पटी ह्या दिसांनी पळयता हांव खोडयाळांत मस्त ड्रग्स आसात ड्रग्स धंदो कॉलेजीचे कितले भुरगे कितले स्टुडंट्स कितले जण अरेस्ट जाल्यात कळ्ळें बरें आसा हे ड्रग्स खंय जावन आयले खोटे खंय जावन आयले कोण खंय जावन हाडटा खंय जावन सप्लाय करता कोणाकच खबर ना मणिपुरांत इतले वायट घडते आसा तुमी जाणात कालच्या परच्या दिसा एक व्हिडिओ पासार जालो न्ही गे एका दोगां तरणाट्या चलयांक नागडीं करून
पळ्या एक अपमान करचें अत्याचार करचें व्हिडिओ काडून पळय आसा तूं असले अनीत कित्याक घडटा मनीस पळय ताचो स्वतंत्र हंकारान आपल्या स्वार्था खातीर वापरता ते दाळ अशें घडटा ताचे स्वतंत्र अहंकारान ताच्या स्वार्था खातीर वापरता ते दाळ अशें घडटा आनी तांकां सांगात दितले जायते जाण आसात जाल्यार हें खोटेपण भिरंकूळ रितीन वाडटा भिरंकूळ रितीन वाडटा देखून सिसांनी म्हणलें आसा देवा तांचेर उजासो पावस मागून धाडून सगळ्यांक नाश करयांगी म्हणून जेजू लागीं सिसांनी विचारलेलें आसा जेजून बेश्टे आयल्या नाका 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 कित्याक म्हळ्यार तांचे सांगाता बरे मनीस मरतीत 100 खोट्या मनशां सांगाता एक बऱ्यान मरचें देवा पसंद ना देवा बिलकूल पसंद ना देखून अब्रामाक म्हणलें कितें म्हणलें अब्रामान देवा लागीं म्हळें देवा 100 जण बरें मेळटी जाल्यार तूं नाश करचो नाय मू 100 सोडया 50 हाड 50 सोदून गेलो मेळोना परतून आयलो 50 नाका 10 जण मेळटा जाल्यार तूं नाश करनाय मू जायत 10 जण मेळ्ळे हांव नाश करना वस सोदून गेलो 10 जणी मेळोनात 5 जण मणी मेळटात की 5 मेळोनात क्रमेण 1 किलो मणी मेळ्ळ्यार हांव नाश करचो ना पळया 1 किलो भगवंत आसा जाल्यार संवसार असो नाश जावचो ना देखून संवसारांत थोडे भगवंत आसा देखून संवसार असो नाश जावना देखून जेजू कितें म्हणटा हेचे सुवार्थेंत हेचे कितें म्हणटा तुमी नलयो उमटितना नेर उमटितना गोवी उमटिशात देखून इल्लो वाडोवंक सोडा दोरी लांब सोडटात म्हणटा वाडोवंक सोडा पूण जडतेच्या दिसा हांव इंगड करतलो जडतेच्या दिसा हांव इंगड करतलो बरो गोंव तुप्यांनी भरतलो ही नेर आसा पळय उज्यान घालून आसतलो पूण थोड्या स्वार्थी खोट्या मनशांनी चिंचे आसा मेल्या उपरांत कोणाक कितें आसतना गमत करचे आसतना पदवेंचे अनित करचे जाल्यार व्हडणी मेल्या उपरांत कोण पळयता थोड्यांनी म्हणच्या थोड्यांनी सांगचें आसा मेल्या उपरांत सर्गान येम कोणाक गोत्तो सायबा पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसाराच्या रचयितावन आयिल्लो भावार्थ आसा पळय ते भावार्थ सांगता देव आसा संवसाराचे 99% लोक ह्या देवा पातयेता येता आनी पातयेणी फट जायना पूण मनशाक तें समजना कित्याक बरे मनीस कितले जाण आसात कित्याक पेल्या विशयान चिंतात पयले बुकेल्ल्या विशयान चिंतात कश्ट केल्ल्या विशयान चिंतात आज मणिपुरांत इतले गलाटो जाता इतले थंयसर खुन्यो जातात इतले थंयसर रेप जातात पूण जाल्यार हे आडलते चलयतले सरकार वगत आसात कांय नम्म काडिनात पूण बऱ्या मनाचे बऱ्या काळजाचे मनीस सगळ्या संवसारभर कित्याक आवाज उठयतात इंग्लंडाच्या पार्लिमेंटान जावंक पुरो अमेरिकाच्या संसदान जावंक पुरो पार्लिमेंटान जावंक पुरो वा इतर सुवातेनी आमच्याच भारतांत जावंक पुरो कर्नाटकांत जावंक पुरो केरळांत जावंक पुरो तमिळनाडांत जावंक पुरो इतर देशांनी इतर राज्यांनी कित्याक थोडे मनीस आवाज उठयतात आनी तेणे वॉट्सॅपार थोडे व्हिडिओ येतात सरकाराक इटून येतात ताका कित्याक जिवाची भिरांत ना कित्याक म्हळ्यार अशें अनित जाताना असले खोटेपण जाताना तोडवंक जायना सोसूंक जायना तसले बरे मनीस आसात खोटें करतल्याच्या की 100 मनीस बरे आसात खोटेपण करतल्याच्या की 100 मनीस बरे आसात पूण हे बरे मनीस खोटें करनात न्ही देखून तांचे खंयचीं आयकूंक मेळना खोटे मनीस बरे आसात देवा सोय देखून ते भगवंता बरीत आसात देखून तांचे खंयी आयकूंक मेळना बरे मनीस हे खोटे मनीस आसात पळय थोडे ते खोटेंत करचे ते कोदळूंत घालचें तांचे विशयांत भरपूर येता तेत देखून ते करूंक आनी आश येतात म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर स्पश्ट हेच्या सुवार्थेन म्हणटा बरें आनी वायट आसा पूण ह्या बरें तुमी
विसरून काडूंक जाय, बरें तुमी आदारूंक जाय, बऱ्या संगी तुमी जियोंक जाय आनी ह्या वायट टायमांत बरेपण आदारतले मनीस तुमी जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा तुमचे मदें हांवें शिराप आनी आशिर्वाद दवरला. तूं खंयचे विणताय थंय वीस, तुजे मुखार मरण आनी जिवीत दवरला, खंयचे विणताय थंय वीस. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो खोटेपण आसूंकूच नजो म्हणणी, खोटेपण आसूंकूच तूं ना जाल्यार मनशा जिविताक म्हत्व आसा, मनशा जिविताच्या पवित्रपणाक म्हत्व आसा. तुवें कशें पवित्र म्हूण येत? देवान आमकां गोरवां बरी करना, सगळ्यांक बगेवंत करी येत न्ही न्ही गे. आमकां गोरवां बरी कर, सगळ्यांक थंडंत बातेनंत कवचे बरी करी येत न्ही देवान. तांदूळ आमकां पवित्रपण मेळटा. खोटेपणाचेर वायटाचेर जैत व्हरून देवाच्या उतरा खाल आमी जेताव जाल्यार तो मनीस मात्र बगेव जावं शकता. वायटाचेर खोटेपणाचेर जैत व्हरून देवाच्या उतरा खाल तो जियेता जाल्यार मात्र तो मनीस बगेवून जावं शकता. देखून जेजू म्हणटा तुमी बापा बरी जाय जाय, बगेवून जाय जाय, तुमी पवित्र जावंक जाय, तुमी पवित्र. आनी हें पवित्रपण खोटेपणाचेर जैत वेल्ल्यान येता म्हणल्यार सत आमी जाणां जावंक जाय. देखून खोटेपण आसा, खोटेपण आसा. एक सरकार आसतना ताका विरोध पाठ आसा, आसा की ना? विरोध पाठ जायचे की ना? एक सरकार आसतना ताका विरोध पाठ जायचेत. तशेंच एक खोटेपण आसा, पूण खोटेपणांत तुवें खोटो जावचो न्ही. तुमी हे साळक पळयता, साळक उत्ता न्ही, साळक तावारे म्हणटात ताका, लोटस म्हणटात न्ही इंग्लिशान. ते खंय आसा? खंय आसता तें साळक? खंय पळोवंक मेळटा आमकां? जलांत, तळ्यांत, केदांत चडावत आसचें, तळ्यांत न्ही केदांत, उब्रांत आसचें, उब्रांत न्ही. पूण तूं साळका पळयतना त्या केदांतल्या उब्रांतल्या साळकाक तूं पळयता पळय गे, तुका पयलीं दिसचें खंयचें साळक? केद दिसता, केदाक पळयनाय तूं. त्या मेळ्यांत, त्या केदांत, त्या उब्रांत फुल्ललें साळक सगळ्यांक आकर्शण करता. जर तर तें नातलें जाल्यार केदाक कोण पळयता? कोणी पळयना त्या मेळ्याक. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, खोटो म्हणल्या संवसारांत हांवें एक साळक जावंक जाय, हांवें एक साळक, आनी हांवें त्या मेळेपणाक एक नवें रूप दिवंक जाय. देखून ताणें म्हाका विंचला, ताणें म्हाका धाडला. देखून तो म्हणटा हांव तुमकां सुण्या वागटा मदें एक शेळी कशें धाडटा, सुण्या वागटा मदें एक शेळी कशें धाडटा. म्हळ्यार खोट्या संवसारांत, खोटेपणा मदें एक पवित्र बाळ कशें धाडटा, बाळ कशें धाडटा. जागृतायेन मेटांक काड आनी हे खोटेपण आशिल्लें परिवर्तन कर. उबर आशिल्लें, मेळे आशिल्लें तें तुज्या हजरपणान तें तूं पवित्र कर आनी हें मिसांव तुका दिलां आज. आनी जेजू म्हणटा ह्या मिसांव तुमी करच्या. हें जावन आसा सर्गीचें राज. खोटेपण सगळें खाण उडोवन नवें जिवीत रुता करचें जावन आसा सर्गीचें राज. खोटेपण म्हणल्यार त्या संवसारांत जेजू एक पवित्र बाळ कशें जल्मलो, पवित्र बाळ कशें जल्मलो. खोटेपण म्हणल्यार त्या संवसारांत जेजू एक पवित्र बाळ कशें जल्मलो. खोटेपण, 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 भिरांकूळ खोटेपण. ताका ग्रास येयल्यार त्या खोटेपणाक तो भिवंक ना, तो खोटो जावंक ना, तो खोटो जावंक ना. खोट्या मदें तो बगेवंत जावन उरलो, बगेवंत जावन मेलो, बगेवंत जावन जिवंत जालो, बगेवंत जावन सर्गार सोडलो. पळया त्या उंबरांत, त्या केदांत फुल्लेल्या साळका बरी तो जालो. देखून एक कंतार आसा, उंबरांत हांव साळक फुलता न्ही, उदकांतले वयरे रावता, सुर्याच्या किरणांत सोंपता, रसनाराक आपल्या देखता. बोवा पुर्ब्याचें कंतार. उंबरांत त्या मेळेपणांत आसलेलें तें साळक फुलता, सगळ्यांक सुर्याच्या किरणा मुखांत आकर्शीत करता आनी सर्गीच्या बापा महिमा दिता. असलीं कामां करूंक सोमी आमकां आदार दिवूं दी. मेळेपणाच्या खोटेपणांतल्या संवसारांत हांव एक सोम्या बरी परजळचें साळक जावं सोमी आमकां आदार कृपा दिवूं दी म्हूण मागया.
आमेन. आम्ही उभी रावया तरी एका देवा ते आसूल आमचो बाबा तूं सारया सगळी सांगाता म्हणया सतमानता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गार भितमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या ग्लेस पुताक आमच्या समयाक जो पवित्रत्म्या गर्भे संभवलो आमकार मर्यादान जल्मलो पांच पिलगाताने कोसोसले ताका उत्साह चडलो तो मेलो नगर गेबिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उज्या बसला थंय तो आमच्या आनी मेल्ल्या दिवस शिबीर घेतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कदुले पयस सभे भक्तांचो एकतात पत्काचे मुक्षाने कुडीचे जिवन पोण सस्ताचे जिवीत आमेन. आमी सर देवाचे भुरगीं ताच्या मोगान आनी गोपांत आमी जियेता तर आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा ताच्या पांयां तळा उबारया आनी आख्या खोटेपणांतल्या संवसाराच्या सोडोवण्या खातीर बरेपणा धरच्या खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा पयस सभेच्या वडिलांनी तांच्या तब्येत आसच्या सौर शेळयांक बरे आनी वायटा मदलो फरक समजून बरें विंसून तुजें उतार सारके रितीन संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी प्रसारूंक तुजें दाराळ आशिर्वादां तांचेर वत म्हूण मागता. जावा बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यानी सताचे नितीचे वाटेन सोमकोन सौर लोकांक शांतीचें समाधानाचें नितीचें जिवीत मेळ्ळा सारकें वावर करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगजींतल्या विविध पिडेन वळवळच्या सौर भाऊ भयणींक तांच्या सक्तेन भर तांची पिडा सोसूंक बोळ आनी तुजी खुशी न्हय तर तांची पिडा निवार म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. दिसपडत्या ग्रासा खातीर गांवांत तशें परगांवांत वावर करच्या सौर भाऊ भयणींक बरी भलायकी दी तांच्या वावरान तृप्ती समाधान लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या समाजाच्या युवा जाणांनी वायट संवयांक बली जायन अशें क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेलें जिवीत जियेवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आज ह्या देव तेंपलान येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जोमो जाल्ल्या आमा सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बर येवकरिस्ताच्या बोळान बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून देवाचें राज बांदूंक पेसाडीशें कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. सांजूत देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगाताच ह्या पुंतळाक हाती धरली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितान पंथाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एकडी बोरमोनपणी आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सगळींच्या बाबाच्या पांयां तळा समर्पिया. मणिपूरच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक प्रति रितीन थंयसर कश्टांक वळख जाल्ल्या नश्टांक सांपडलेल्या सगळ्या लोकांक आमी हर एकल्याच्या सहकारान सरकाराच्या त्या बरेपणान सुटका सोडून लाभोवन दी म्हूण आमी मागया. पावसा उरा वरवीं कश्ट येतल्या लोकां खातीर उत्तर भारतांत तशेंच दक्षिण भारतांत जायते कडेन कठीण पावस आयिल्लो आसा. ह्या पावसा उरावन जायतो लोक कश्टून आसा तांकांय आदार कृपा सहकार सांगात फावो जायशें मागया. सगळींच्या भोवमुखार बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन तुका भेटून दिता हांव. तुजे उदंड देन आनी तुजे भोव मोवाळ काकुळतीन आम्हा हर एकल्यांक आशिर्वादीत करी. तुज्या पुताच्या अपेक्षे प्रमाणे तुज्या उतरा खाल जिवंक आनी खोटेपण आसतल्या ह्या संवसारांत आमचें पवित्रपण सांबाळूंक खोटेपण नाश करच्या दिशेन वावरूंक आनी बरेपण रुता करच्या दिशेन आमची मेठां काडूंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Pansangko nuray pataro.
काणिको तुझ्या पायांत दळा म्हणून देईन बापा आमच्या मोगाळा बाबीनी नमजनी तुमच्या दांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव पमानतात असले जाव म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी मेमेक आमच्या अनेक सर्वेस्पर आमच्या भूमोगाळ बापा आधी गावे वेगळ्यो बलियो तुका भेटोवंक तुझ्या परजेक तुवें फरमायली त्यो सगळ्यो आतां संपवून जेजूच्या कस बलिदानांत तुवें संपूर्ण एक पावयल्योय तो जेजू यचना आज आमी तुका भक्तीन भेटयता तो दयेन तूं दयेन मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यांनी केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्ताच्या सडवणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्प तुमचे सुवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुझे सवय आमी चेतां भोंवतां आनी आमी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयस तुजो मोग आमी भोगतां बगार सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुना जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें तेच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गुट भोगूंक आमी बरवशान रावता ह्या पासोत आतां देवदूता बराबर तुज्या अजपांच्या पदवेची दिनवाशी काळसां आमी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय उंचरगी तुका जय जय पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावा भयणीनो जेजूचे मांस आनी रगत बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता बवरतान बरवशान आमचें जिवीत समर्पण आमी मागया बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुसंवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्यानी सस्नीक कराराचें रगती पदकाचें बक्षणे मेळच्या तुमचे पासूत आनी समेस मनशां पासून ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut pergetuya Jesu melo Jesu jivan zala Jesu lovyan ekalo. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवीत सोंडो आणि सोडूनची कालस तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारक सेवतल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या संवसारा विस्तारिल्ली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इस्तगा दिदां तरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखार मळपळोवंक फोव करी. आमच्या समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मर्या देवाच्या माया संगती तुजो पती बागे वजूज आहे बागे धर्म दोता बागे वजूतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरना ताणें शिकयलेल्या मागणे भक्तीन सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रासाच आमकां दी आनी आमी आमचे स्प्रिल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशडेंतले आमकां निवार. देगृणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडूंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान अतिरेक्तल्याक आमकां तुझे उदारका कोळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकपटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माये मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. आपल्या संसारात विधने हे तुझ्या पवित्र रक्तावर विसरून जो आपण सर्व टाकलं मुखारी वास आधी तुझ्या सर्व काही तीच मुखारी. पळया येसोन सचिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरोवन येसोन ह्या संवसार येयल्ली. खोटेपणांतल्या संवसारांत खोटेपणा विरोध झुजल्ली पवित्रपण सांबाळलेली. खोटो संवसार पवित्र जावच्या दिशेन वावून आपलो जीव आनी रगत समर्पिल्ली. आमकांय खोटेपणा विरोध झुजोवंक खोटेपणांत आसां तरी पवित्रपण सांबाळूंक आनी खोटेपणाच्या मनशां परिवर्तन करूंक आपण दिता ती येशळीचे जेवण हाका पयलेली आमी सर्व सहभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. Come on.
जेजू का मेरगा देवया आमच्या मोगांवर आमच्या काळजांत तूं आयला सुमी आमचे संगी राव खोट्यापणाचेर जैतूरची सकत म्हाका फोव कर खोट्यापणा आदारतल्यान परिवर्तन करचें देर म्हाका दी म्हूण आमी मागया सुमीन केल्ल्या बरेपणा उपकार ववडया अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळप तुका सुमयान जेजू आराधान तुका सुमयान जेजू सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतल्या निवारलेल्याक कुडियात्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर सरापायांतल्या मरणाधिपड्यांतल्या मुखार राखून व्हेल्ल्या खातीर कल्चरातेची बरी नीत फोव केल्ल्या खातीर थंयसू दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर हेचे दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर पवित्र क्रिस्त मुखांत आमचें पोशण जावन आयलेल्या खातीर तुजे उतरा मुखांत आमची काळजां मनांत दोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू बरो पावस पडल्या दिसांनी फोव केल्ल्या खातीर सर्व केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळप तुका सुमयान जेजू उपकारी काळजां सोम्या करगा देव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार तासू बाबुड्या उपकारी काळजां दिनवाशी मोना सोम्या करगा देव्या देण्यापासून ताच्या मोगा पासून वर्त्या उपकार तासू बाबुड्या प्राप्तुया देव आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल सर्गेच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय तर आदले पातके जिवी सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवी धरूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पा तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वसून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडकार पानसंको 217 सुम्यामी वेता गीत तुझे गाता उपकारां सब तुझ्या दिता वाटे तुझे सोडून मोगान तुझ्या संदेश तुझो आदर मागता करताय सोडून सिरमी काढा येता सोम्या गुरबे करतां दुकान तुझे पातीन मोगा सरता उरबे सुम्यामी वेता गीत तुझे गाता उपकारां सब तुझ्या दिता वाटे तुझे सोडून मोगान तुझ्या संग तुझो उजड मागता मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरे आशीर्वाद भगवान गुरुसाच्या कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे
तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्लय फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमचे मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं